मायनिंग बंद पडून 2.5 वर्सां जालीं. कितलोसोच लोक बेकार पडला. शिकिल्ले तरणाटे सरकारी नोकऱ्यो सोदतात. ह्या परिस्थितीत आता खण वाठारांत हायर सेकंडरीनी जॉब फेअर घेवपाची वेळ खण वाठारांतल्या आमदारांचेर आयल्या. शेनवारा कुडचड्यार चंद्रभागा तुकोबा नायक हायर सेकंडरीत मेगा जॉब फेअर जालो. कार्यावळीत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंटान भुरग्यांचे इंटरव्ह्यू घेतले. कार्यावळीक उद्योग मंत्र्या सयत मायनिंग वाठारांतले 2 आमदार आशिल्ले. कारण तो म्हणटा आपल्या इंडस्ट्री सर्व्हिस नाका, आपल्या सर्व्हिस दिता जाल्यार सरकाराक दी. आमी खंय तरी म्हाका दिसता सिलेबसान म्हणजे इंडस्ट्री एज्युकेशन हेचो ताळ मेळ बसपाक जाय. हांव वामन भद्री साहेबाक सांगता की अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम घेयात, एज्युकेशन घेयात जेणे करून फॅक्टरीनी भुरग्यांक व्हरपाक जाय. गोयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो म्हूण 40 कंपन्यांक एका सुवातीर हाडल्यात म्हूण नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पर्सनल मॅनेजमेंटाचो चेअरमॅन उलयलो. So it is done by NIPM in coordination with City and High School and with good support from both the MLAs and the Honorable Minister of Industry. Objective is to provide jobs to maximum job aspirants. So that is the main objective. And so this is a platform. So this is a platform which we are giving on a platter where there are about 40 companies from all around Goa. There are about 400-500 students and job aspirants who are there from various places from Goa. प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळ आनी मणिपाल हॉस्पिटल मेळून स्पोर्ट्स मेडिसिनाचेर चर्चासत्रां घेता. आयच्या काळात बरो खेळगडो तयार जातलो जाल्यार स्पोर्ट्स मेडिसिन शास्त्राची जाण आसपाक जाय म्हूण GFDCचो अध्यक्ष दोतोर रुफीन मोंतेरो उलयलो. आयतारा सकाळच्या आदेसाक जाल्ले ह्या स्पोर्ट्स मेडिसिन चर्चेंत तज्ञ दोतोरांनी मार्गदर्शन केलें. फुडें GFDC आनी मणिपाल हॉस्पिटल मेळून अशी चर्चासत्रां नेमान घेवपाची आसात. दोनापावला आशिल्ल्या मणिपाल हॉस्पिटलाच्या सभाघरात आयतारा सकाळी मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ल्या फुटबॉल कोच, हेर कोच, GFDCचे अधिकारी आणि मणिपाल स्टाफाच्या हजेरेत स्पोर्ट्स मेडिसिनाचेर चर्चा जाली. GFDCचो अध्यक्ष दोतोर रुफिनो मोंतेरोन स्पोर्ट्स मेडिसिनाचे महत्व समजायले. Goa Football Development Council in association with Manipal Hospital is bringing to you this sports medicine seminar. And today, as you all know, games and especially football is nothing without sports medicine backup. Sports medicine is one of the mainstay as far as football is concerned, along with nutrition. खेळगड्यांक जावपी दुखापती नव्या पद्धतीन बऱ्यो करपाक आता बाउन्स बॅक म्हण नवी चिकित्सा आयल्या अशें फिजिओथेरपिस्ट सामिया सय्यदान सांगले. Bounce back is the term given for our department, but the method what we use is the NEURAC method. NEURAC is an acronym for neuromuscular activation. It's a treatment method that aims to regain normal functional movement patterns in patients with musculoskeletal disorders by using high levels of neuromuscular stimulation. दोतोर योगेश कामतीन धोपराची कुयदाद कशी घेवची हाचेर उलोवप केले. जाल्यार दीपचंद भंडारीन सर्जरीचे महत्व समजायले. Talk on prevention and management of sports injuries. What I want to highlight today is what is called fracture disease. Now, many times we offer surgery to the patient, but patient is a bit reluctant. Why we offer surgery to sportsmen is because of a faster recovery, better recovery, muscle strength is maintained. A long period in plaster can give rise to fracture disease, that is wasting of the muscle, weakening of the muscle, joints become stiff, recovery time is more, mobility is lost, and muscle strength is lost. So whenever you have a surgery for a fracture where we fix it rigidly, we can make them move faster, move better, and full recovery is possible. So it's always better in sports people or active people to opt for surgical treatment rather than non-surgical treatment. दोनापावलाच्यान खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी. कामराभाट ताळगावच्या झोपडपट्टेतल्या 7 भुरग्यांनी काडिल्ल्या कॅनव्हास पेंटिंगाचे मिरामार हर्षदा गॅलरीत प्रदर्शन दवरलां. झोपडपट्ट्यांनी गरजेच्यो गजाली मेळनाशिल्ल्या गरीब भुरग्यांचे चिल्ड्रन ऑफ द क्रीक म्हूण ह्या चित्रांचें प्रदर्शन 14 एप्रिल मेरेन चलतलें. ल्हान भुरग्यांनी कोणाचेच मार्गदर्शन नासतना स्वताच्या कळाशी आनी कलेचेर ही कॅनव्हास पेंटिंगां काडल्या. मिरामारच्या हर्षदा आर्ट गॅलरीत पहिलेच फावट झोपडपट्टेतल्या लहान लहान भुरग्यांनी काडिल्ल्या चित्रांचे प्रदर्शन दवरला.
7 भुरग्यांनी काडिल्ले कॅनवास पेंटिंगाचे चिल्ड्रन ऑफ क्रीक प्रदर्शन 14 एप्रिल मेरेन चलतले. हर्षदा केरकार आणि पणजीच्या रोटरी क्लबान मेळून हे प्रदर्शन दवरला. वाटेकार कलाकार भुरग्यांनी प्रदर्शनाचेर खोस उक्तायली. और मैं बचपन से ड्राइंग करता हूँ और मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और आगे जाके और सब अच्छे अच्छे ड्राइंग्स काटूँगा. फेवरेट सीनरीज है. सीनरी में अच्छे अच्छे मतलब ये आते हैं, सनलाइट्स अच्छे पड़ते हैं वो सब, और व्यूज़ भी अच्छे दिखते हैं. मेरे को ड्राइंग करने बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा ड्राइंग करना. गणपति. मतलब कौन से टाइप का? सीनरी. थोड़ा अच्छा दिखता है देखने में भी. मेरा हॉबी ड्राइंग का. मैं केजी से ड्राइंग करता हूँ. मेरे ड्राइंग करना पसंद है. और आगे क्या करूँगा? और ड्राइंग करेगा अच्छा. मेरा नाम है सचिन बसराज मेघेरी. मेरे को ड्राइंग करने बहुत पसंद है. अभी 5वीं तक अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भुरगीं झोपडपट्ट्यांनी रावली. परिस्थिती गरीब असली म्हूण कलेक त्यो गजाली लागनात. ह्या भुरग्यांची कला लोकां मुखार हाडपाचो हो यत्न. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.